येवकार हांव सुशांत गावस. सुरू एक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. राजकारणा खातीर वापरून घेऊ नाकात उटाक. ट्रायबल एरिया नोटिफाय करून दाखय. ट्रायबल युथांचे गोविंद गावडे आवाहन. म्हापशेच्या खोर्ली वाठारात वीज कार्यालयाची आडनदर. जेई सांगता शापोता. थळाव्या नगरसेवकाचा आरोप. कारवाईची मागणी जाल्यार उदका विभागाचे कृपेन खोर्लेच्या गंगानगरात अवतरल्या कृत्रिम गंगा. चवथ पावल्या लागी. पोरू वर्सा प्रमाण अंदूय चवथीचेर कोरोनाचे सावट. चवथीच्यो मार्गदर्शक सुचोवण्यो बेगीनच करतले लागू. स्कुला विशीं अजून निर्णय ना, सांगले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान. आनी आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. खोर्ली हो म्हापशेचो सांस्कृतीक नदरेन उदरगतीचे दिकेन पावलां मारपी वाठार, पूण सद्याक मागासलेपणाच्यो कुरवो दाखोवपाक लागला. इतलो की नांव एकता नगर आसले तरी सरकारी खात्यांनी कामाची एकता दिसान नाशिल्ल्यान थळावो नगरसेवकय बेजारला. वीज खात्यांतल्या थळाव्या जेईचेर तर कारवायेची मागणी तांणी केल्या. जाल्यार उदका पुरवण विभागाचे कृपेन खोर्लेच्या गंगा नगरांतली पायपां फुटून जाग्या जाग्यार गंगा उतरल्या. म्हापसा पालिकेक नवे पालिका मंडळ लाभला. बरेच कृतीशील तरणाटे प्रतिनिधी म्हणून वेचून आयल्यात. खोर्ली एकता नगरांतलो साईनाथ राऊळ हो तेतूंतलो एक. पूण सद्याक तो वीज खात्याचो जेई गावडेचेर बेजारला. ताचे निष्क्रियतेक आनी घाळपणाक लागून ह्या वाठारांतल्यो हाय टेन्शन वायरी तुटून पडल्यो. राती गेल्ली लायट दुसरे दिसा दनपार मेरेन आयली ना. विचारल्यार खंय लोकप्रतिनिधीकय शापदां आयकून घेवची पडली. आयकात हो प्रकार थळाव्या नगरसेवकाच्याच तोंडांतल्यान. ही खोल्ले आता एकता नगरान हे आता लायटीचें काम चालू आसा. हाय टेन्शन वायर तुटलेली आसा म्हणून म्हाका तेंच्यांनी सांगले. रातच्यान 3 ट्रान्सफॉर्मर GT गणेश टेम्पल, KZ खोल्लीन झर आणि KDN जो मोसुंदे कडेन तेकोन ट्रान्सफॉर्मर आसा. हे 3 ट्रान्सफॉर्मर काल रातच्यान धांक जी लायट गेल्या ती अजून पर्यंत ना. वॉर्डांतल्यान कावन्सिलर म्हणटकूच फोन येतात आणि ते सहजीकपणे म्हाका फोन येवपाक सुरू जाले. हांव तांकां विचारले जाल्यार टोल फ्री नंबर जेन्ना कॉल केलो तेन्ना म्हाका तेंच्यांनी सांगले जम्पर तुटला, सो लायट येतली. पण लायट येतली म्हाका जशें तेंच्यांनी सांगलें तशें हांवें वॉर्डान सांगपाचो प्रयत्न केलो. पण सकाळ जाली, आतां दनपार जाली, 10-12 वरां जावन 13-13:30 वरां जाली लायट येवंक ना. म्हणून हांव जेन्ना स्टेशनार येयलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की तेंचें काम हांगासर ते येयले थंयसून आनी तेंच्यांनी काम सुरवात केलें. म्हाका दिसता हें जर काम रातच्यान सुरू जाल्लें, कित्याक राती तेंच्यांनी थोडें काम केलें म्हणटा. रातचो स्टाफ कितें करता म्हाका खबर ना. हे जर तेंच्यांनी रातच्यान सुरू केलें जाल्यार म्हाका दिसता परत लोकांक त्रास जावचो नासलो. कित्याक आमी प्रत्येक कामाक शटडावन मागता आनी आतां सद्या ऑनलायन क्लासीस सुरू जाल्ल्यो आसा. लोकां भुरग्यांकूय त्रास जाता. आनी त्या खातीर प्रत्येक फावटी जेन्ना खोल्लेचो जेई आमी म्हणटा, खोल्ले एरियेन गावडेचो जेई आसा तो म्हाका केन्ना सायडीक दिसना. फाटल्या टायमार जेन्ना शटडावन मागलो तेन्नाय दिसना. आनी प्रत्येक मनशाक खंय तो निग्लेक्ट करून उलयता, म्हणजे डायरेक्ट तोंडार तेंचे लॉच करप किंवा लोकांक शाणपणां सांगप अशें करता. आनी जेई कडल्यान आमकां आयकून घेवचें पडटा. एज अ कावन्सिलर म्हणून म्हणना, पण एक लोक सामान्य मनीस म्हणून आमकां आयकून घेवचें पडटा. हें म्हाजे कडेन न्हू तर प्रत्येका कडेन जाता. जेई कडेन मागता किंवा EE कडेन मागता की बेगींतल्या बेगीन जेई जो आसा गावडे तेका तेचें काम जें कितें आसा तें तेका सांगून दिवचें आनी मनशां वांगडा कशें उलोवप हें तेका कळोवन दिवचें. आमी आमदारा कडेन ऑलरेडी पावयल्लेले आसा. जेन्ना फाटले दीस जाले तेन्ना आमी आमदारा कडेन पावयल्लेले आसा. आमदारान नोट घातलेलो आसा आनी काब्राला कडेन उलयतलो म्हणून आपूण तेजे कडेन सांगलेलें आहा. मागता आमदारा कडेन की बेगींतल्या बेगीन गावडे जो आसा तेचेर एक्शन घेवची. प्रभागाचें नांव गंगानगर आनी पायपांतल्यान गंगा व्हांवता हो योगायोग न्हू आनी चमत्कारूय न्हू. प्रभागांतल्या लोकांक म्हटल्यार लाडक्या मतदारांक सरकारान करून दिल्ली ही तरतूद. लोकप्रतिनिधी येतात, तोंडाक पानां पुसतात आनी वयतात. गंगानगरांत गंगेचें दर्शन घडतच रावता. ही गंगानगर म्हणजे खरीच गंगा व्हांवपाक जाय अशें दिसता. आनी हांगा तोच प्रकार जाल्लो आसा. ना धड वाट येवपाक आनी उदक सगळ्याक व्हांवता. आतां कशें व्हांवता कितें व्हांवता तें सोडूंक घाल. आतां वयल्यान खंय तेंच्यांनी त्या दिसा फोडून घातला आनी तें उदक हांगा डायवर्ट जालां आनी हांगासरल्यान सगळें येता. आतां दुसरी गजाल आसा, गंगानगर हेका कितें म्हणपाचें जाल्यार हे जे आसा ते पायपलायन्स सगळे लिकेज आहा. हांगासर आसा लिकेज, परत ह्या सायडीन हांगा लिकेज आसा. अशें 2 जाग्यार लिकेज आसा. आतां म्हापसा चेअरपर्सन नवे जाल्लेले आसा, तेणें हांगा लक्ष घालचो. गंगानगर खोल्लेच्यान गोवा 365 खातीर संदीप कामोल. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोविंद गावडे आदिवासींचो आवाज दामून दवरपाक सोदता. गोविंद गावडेक समाजाची खऱ्यांनीच चिंता आसा.
जाल्यार ट्रायबल मिनिस्टर ह्या नात्यान गोंयांत ताणें ट्रायबल एरिया नोटिफाय करची ट्रायबल युथान आवाहन केलां. ट्रायबल्सांक आरक्षणाची गरज ना ह्या चिमला 1 तारखेक जाल्ले उठाचे बसकेत आदिवासी समाज कल्याण मंत्री गोविंद गावडेन केल्ल्या विधानाचोय ट्रायबल युथान निशेध केलो. ट्रायबल एरिया नोटिफाय करची म्हूण केल्ल्या आंदोलनात गोविंद गावडे समाज भावाबरोबर आसलो. आता तो भाजपा सरकारात आसा. गोंयांत आनी केंद्रांतय भाजपाचेंच सरकार आसा. तरीकय तो गोंयांत ट्रायबल एरिया कित्याक नोटिफाय करिना? उटाक आनी हेर समाज भावांक तो फकत राजकारणा पुरतो वापरून घेता हें जावपाक दिवचें नात. तांणी शिटकावणी दिल्या. उटाकय तांणी उजरावन काडल्या. पळयात. 2011 तुम्ही ऐकायला असतले ट्रायबल कम्युनिटीन अंडर उटा एक भयंकर आंदोलन उबारलेलें. KPM आंदोलन जावं नाल्यार विधानसभेन आंदोलन मोर्चे जावं नाजाल्यार तें व्हडलें भयंकर म्हणटा तें मॅसिव सारको स्ट्रगल बाडी काणकोण आंदोलन जावं. हें आंदोलन कित्याक केल्लें जे उटाचे जे आमचे ट्रायबल कम्युनिटीचे डिमांड आसले तेजी सरकारान खंय तरी दखल घेवपाक जाय म्हणून ह्या खातीर हें व्हडलें आंदोलन जाल्लें. आयज जे जरी सगळे डिमांड आमचे मीट करूंक ना थोडे पेंडींग उरला आनी तेजेर पयर मिटिंगेक ट्रायबल मिनिस्टर स्टेटमेंट कितें दिता ह्या आरक्षणाची आमकां गरज ना. सो आमी सुद्दां चकीत जाले तेजे अशें वक्तव्य आयकून. हो आमचो ट्रायबल मिनिस्टर जो तेन्ना आंदोलनात स्वता सामील आसलो येवन म्हणटा आमकां हेजी आरक्षणाची गरज ना. आमकां कितें मेसेज दिवंक सोदता? गेल्या आयतारा मिटींग जाल्ली आनी उठाचे जेन्ना ST कॉर्पोरेशन आनी लिडर्स आसले ते आशिल्ले सो जेन्ना ते स्किमीचे अवेरनेस करताले तेन्ना हांव तेन्ना हात वयर केलो आनी एक क्वेश्चन विचारपाक हांवें स्टार्ट केलें. पण म्हाका क्वेश्चन विचारपाक दिवंक ना. आमचो क्वेश्चन कितें आशिल्लो? आमचो क्वेश्चन आशिल्लो तुमी स्कीम अवेरनेस स्कीम रिलेटेड इशू आसलो. आयज आमचे जे कम्युनिटी आसा आमचे जे ट्रायबल कम्युनिटी आसा ते खंय ना खंय झगडटा. एक स्कीम तेणी सांगली अटल आसरा स्कीम आसा. जेन्ना आमी अप्लाय करता तेन्ना आमकां ते पयशेच मेळना. ते रिजन्स मेळटा ST कॉर्पोरेशन की पयशे मेळना म्हणटा. जेन्ना आमी बॅलन्स शीट ओपन करून पयली कॉर्पोरेशन की अनस्पेंड अमावंट भरपूर आसता. 24 कोटी सुमार आतां मार्चाची बॅलन्स शीट पळयत जाल्यार तुमची 24 कोटी सुमार अनस्पेंड अमावंट आसा. खंय ना खंय दिशाभूल करपाक आनी पॉलिटिकल गेन करपाक जो मिनिस्टर आनी उठा संघटना आसा ते तेंच्यांनी एक सिरीज ऑफ मिटींग तुम्ही पळयता फुडल्या आयतारा एक आतां दुवापेर मिटींग तेंच्यांनी शेड्यूल केला. तशें जाका लागून प्रखर आंदोलन जाल्लें उठाचें प्रखर आंदोलन जाल्लें की हो मेन डिमांड आसली की ट्रायबल एरिया नोटिफाय करपाची. जशें जशें ट्रायबल डॉमिनेटेड खूब आसात मात ती ट्रायबल एरिया अजून नोटिफाय जावंक ना. तितून कितें अडखळता? कित्याक जेन्ना गोविंद गावडे सरकारान नाशिल्लो तेन्ना व्हडले तो पुलावल्यान उडी मारली. तेणें आंदोलन केलें. विधानसभा केपें आंदोलन केलें. आतां तो सरकारान आसा तेजो BJP सरकार आसा. सगळो ऑथॉरिटीज BJPचे सेंट्रलाकूय BJP सरकार आसा. तर तुमी ट्रायबल ते नोटिफाय एरिया कित्याक करिना? तेणी कितें सांगलें भासाभास करपाच्या पेक्षा तुमी आमकां मेमोरंडम धाडा लेटर धाडा. सो आमी हें तेका 6 तारीख एक व्हडलें लेटर केलां. तुमकां खबर आसतलें की 21,000 बजट आमचो हा सेंट्रल गोवा गव्हर्मेंट 21,000 कोटीचो बजट आसा. 12% म्हणल्यार तेका ते सुमारे 1,900 कोटी जाता. मग आमकां फंड्स आतां फक्त 300 कोटी जाता आनी तो खंय ना खंय बाकी तो फुल्ली युटिलायज जायना. तो मुद्दम तुमकां बॅलन्स शीट म्हाजे कडेन मागीर तुमकां दाखयता. 31 मार्चाची ST कॉर्पोरेशनची बॅलन्स शीट अटल आसरा म्हणटा तेंची एक अम्बिशियस स्कीम आसा जी घर बांदपाची आसा. डिपार्टमेंट ऑफ ट्रायबल वेलफेअर ST कॉर्पोरेशन फंड दिता. म्हणजे जेन्ना आमी ST कॉर्पोरेशन एप्लाय करपाक वयता आमची एप्लिकेशन 6 ते 7-8 म्हयनो एक रिजन जो स्टाफ आसा कॉर्पोरेशन तो सांगता की पयशेच ना म्हणून. मात जेन्ना आमी बॅलन्स शीट पळयली जेन्ना 24 कोटी अनस्पेंड लायबिलिटी आसा. करंट लायबिलिटी मार्चाची आनी करंट लायबिलिटी वाडत आसा. सो हे मुद्दे आमी तेकडे मांडूंक सोदताले. इतले उमेदीन आशिल्ले आमी खंय ना खंय आमचो वॉयस सप्रेस केलो. वॉयस आमचो दाबून दवरलो. तुमकां खबर आसतलें चिमलान IT पार्क जावपाचें आहलें आनी खूब बोबाड जाल्लो आनी IT पार्का टायमार म्हाजेर अटॅक जाल्लो. हे उठा खंय आहले त्या टायमार. हांव ST गावडो म्हाजेर जेन्ना अटॅक जाल्लो IT पार्क जाता तेन्ना ओपोज करता तेन्ना हे उठा खंय आहले आनी हो आमचो गोविंद गावडे खंय आहलो. तशेंच हे 70 एक IIT म्हणून जाल्ली. आतां तुमकां खबर आहा लास्ट टायम थंय आमच्या लोकांचेर अत्याचार जालो तेन्ना गोविंद गावडे खंय गेले हे उठा खंय गेले. हे उठा म्हणटा आतांच्या भुरग्यांक आमचें खबर ना म्हणटा उठा कितें उठान कितें गेलां तांकां खबर ना. अरे आतांच्या भुरग्यांक म्हाका खबर ना. हांव इतलो व्हडलो जावन म्हाका खबर ना आनी ल्हान भुरग्यांक कशें गावतलें? तुमी न्हिदला तुमी उठा म्हणटा तुमी आतां न्हिदला 5 वर्सां जालीं न्हिदला आनी आतां तुमी येता अवेरनेस करपाक इलेक्शन पावला म्हणो. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्याम च्यारी. उमेदीचो सण चवथ लागीं पावला. पोरू वर्सा प्रमाण ह्याय वर्सा चवथीचेर कोरोनाचें सावट आसा. चवथी खातीर बेगीनच मार्गदर्शक सुचोवण्यो लागू करतले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. चवथी विशीं निर्णय घेवचे पयलीं सार्वजनीक गणेश उत्सव मंडळांक विश्वासात घेतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. शाळा चालू करपा विशीं अजूनय निर्णय जावंक नाशिल्ल्याचें ताणें ह्या वेळार सांगलें. चवथ लागीं पावल्या. अशें आसलें तरी सणा परबांच्या दिसांनी लोकांनी सादूरताय बाळगपाक जाय.
पॉझिटिव्हिटीचो दर वयर सकयल जायत आसा. तशेंच दिसाक एक ना जाल्यार दोगांक मरण येता. देखून ह्याय वर्सा चवथ कोरोनाच्या सावटा खाला मर्यादीत स्वरुपात मनोवची पडटली. पोरू चवथीच्या दिसांनी कोरोनाच्या दिसपट्टे केशींचो आंकडो 500चेर पावल्लो. आयजूय बी 1.9 to 2 पॉझिटिव्हिटी जी आसा ती राज्यान आसा. डेली अजूनय बी एक दोन डेथ जाता. आमी सगळ्यांनी प्रिकॉशन्स घेवपाची गरज आसा. फुडें येवपी फेस्टिवला खातीर आमी सगळ्यांनी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय. स्टेट गव्हर्मेंटा कडल्यान आमी जायती SOP जी आसा लोकां खातीर SOP काडटले आनी ही काडटा आसतना सार्वजनीक गणेश उत्सवाच्या नुसार सगळ्या जाणांक पयलीं तांकांय विश्वासान घेतले आनी तेज्या नुसार SOP फॉलो करतले. बट म्हाका दिसता आमी खूब मोठ्या प्रमाणात खूब व्हडल्या प्रमाणात जे आसा पयलीं हे गर्दी जावचे न्ही अशाच पद्दतीचे उत्सव हे सेलिब्रेट करतात. शिक्षक आनी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांक कोरोनाचो दुसरो डोस दिवपाचेर भर दितले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. शाळा सुरू करपाचे नदरेन शिक्षकांचें लसीकरण करप गरजेचें अशें ताचें म्हणणें. स्कूल ओपनिंगाचेर अजून निर्णय जावंक ना. ओके, आमचो अजून हांवें जशें म्हटलां की सेकंड डोस टिचरा खातीर आनी बाकीच्या स्टाफा खातीर आमी परमिशन्स मागला. ते परमिशन येवन जर तांचो सेकंड डोस कंप्लीट जातलो आनी वील सी म्हणजे केरळ सारकिल्ल्या राज्यांत जे आसा पयलीं हो थर्ड वेवचो किंवा केसीस खूब मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागल्या. केरळांतल्यान येवपी लोकांक आमी कंपल्सरी RT-PCR म्हटल्या. बाकीच्या कडेन जर आमी म्हणटा की जशें कोवीड नेगेटिव्हिटी सर्टिफिकेट चलता म्हणजे कोवीड डबल डोस किंवा कोवीड नेगेटिव्हिटी बाकीची सर्टिफिकेट चलता पण थंयच्यान RT-PCR कंपल्सरी. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्याम च्यारी. मुनकरांच्यो केशी पडून आसतना भाजपा सरकार भुंयपूत अधिकारणी बिलाच्या फाटल्यान कित्याक पडला? राष्ट्रवादी काँग्रेसीन प्रस्न विचारला. ह्या विधेयकाक लागून मुनकरांच्या केशी मदीं गोंधळ निर्माण जातलो. हे विधेयक म्हटल्यार वेंचणुकी खातीर लोकांक दाखयल्ले गाजर असो आरोपय तांणी केला. भुंयपूत अधिकारिणी विधेयकावेल्यान सरकार वादात सापडला. ह्या विधेयकावेल्यान चोयवटांनी खर टिका जावपाक लागिल्ल्यान सरकारान विधेयकाचें नांव बदलून भुंयपूत हो शब्द काडून उडोवपाचो निर्णय घेतिल्लो. फुडले विधानसभा वेंचणुकेंत तें हाडून तातूंत दुरुस्ती करपाचो निर्णय सरकारान घेतिल्लो. सरकारान दुरुस्तीचें उतर दिलां, पूण राष्ट्रवादी काँग्रेसीक अजूनय दुबाव आसा. ह्या विधेयका विशीं आपलें म्हणणें मांडपा खातीर राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे फुडारी राजभवनात गेल्ले, पूण राज्यपाल मेळूंक नाशिल्ल्यान तांकां रिते हातांनी येवचें पडलें. गव्हर्मेंटाच्या खात्यान गव्हर्मेंटाच्या डिपार्टमेंटान आयज मुनकारल केस कितल्यो आसा त्यो आयज पासून वर्सां जाली लोक थोडफोडता. लोक ही आपणां आमकां केन्ना जस्टीस हेजेर मेळटल्यो वा केन्ना आमचे हे प्रॉब्लेम सुटावे जाता ते पळयता. ह्यो जेन्ना गोंय असले प्रॉब्लेम जेन्ना आसतना लोकांचेर हेच भाशेन एक सुरी तकलेर जशी वयर लायलेली आसा ते भाशेन आयज जरी तर हे प्रॉब्लेम जर सॉल्व जायना जाल्यार हे मदेंच हाडून लोकांक डिस्टर्ब केले कशें. एक उगडास येता म्हाका जेन्ना मेन्ना मनोहर पर्रीकर बाब ह्या एज अ चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना तेजे बरोबर आमी आसले एज अ कॅबिनेट मिनिस्टर म्हणून. तो म्हाका हे सांगतालो जरी तर कोणाक तर हो गाडवाक मुखार वचपाक जाय जाल्यार गाडवाच्या मुखार एक गाजर बांदपाचो, कॅरेट हो गाजर बांदपाचो आनी जसो तोंडाच्या मुखार जेन्ना गाजर बांदलो जसो गाजर जसो हालता तसो गाडू मुखार चलता. म्हणटकच ही आस ह्या गाडवाक दाखोवपाची. हीच परिस्थिती आयज आमच्या गोंयकार भावांची आमची जातली काय अशें दिसता आमकां. वेदर ही चेंज करपाक गव्हर्मेंटाक टायम आसतलो, हे करेक्शन करपाक गव्हर्मेंटाक टायम मेळटलो, हो हेच चेंज करपाक हो हे करेक्शन करपाक हो हे फॉरेन्स मोती ना काय गव्हर्मेंटाच्या हे आमकां दिसते पडना. जे जे पयले पयले प्रश्न लोकांचेर आहा ते पयले सॉल्व करपाक जाय आनी दुसरे मागीर हे करपाक जाय. हांव ना म्हणना जे जे घरां रेग्युलायज करपाचीं आसा ती करा. जेन्ना लास्ट असेंब्लीन देखून आमी डिस्कस केल्ले लोकांची इतलीं घरां जे आयज पासून रेग्युलायज जाल्ले ना आनी आयज गोंयचे देखून
आयज गोंयकार भाव देखून हितून तांकां कांय फायदो जावंक ना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. मातसो विसव घेतिल्ल्या वरी जरी दिसलो तरी फुडले 5 दीस गोंयांत पावस सडटलो. कांय कडेन हलको शिवर जाल्यार कांय कडेन गडगड घालत तो कोसळपाक शकता. 6, 7, 8 आनी 9 आनी 10 ऑगस्टा मेरेन हवामान खात्यान खाशेली अशी कसलीच सुचोवणी दिवंक ना. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळान घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगासो.